पावसाच्या दिसांनी खूप जणांचे सेप्टिक टँक भरले असतले न्हू आणि ती खाली करपाक 6,000-7,000 सेप्टिक टँकर वाले घेतात. सो त्याच्या खातीर न्हू माझ्याकडे सारको बेस्ट सोल्युशन आसा. सायटीन घे पहा न्हू. सो हे बघ हे आता सारको तो पोषण असो दसतलो. तो गाइस आम्ही पळय सकयल्यान गोटेर हाडल्या. हे सकयल पडलेले ते तोंडाक कितें गो गैराव लायला मगो सगळं. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आयज न्हू हांव तुमकां कितें तरी इम्पॉर्टंट दाखोवपाचें आसा. त्या खातीर न्हू तुमी आयचो ब्लॉग स्किप करूं नाका प्लीज. कितें तें तुमकां दाखयता मात तुमी म्हाजेर हांसूं नाका. तुमचे गरजेचें हांव कितें दाखयता तें. सो गायज ही पळय काल आमची ही टँक न्हू खाली केल्लेली आसा. पण जाल्या कितें सांग गडबड. हेज्या भितर न्हू जाल्लेली आसा खूब सारी माती आणि सगळे भितर घड जाल्लेले आसा. त्या खातीर न्हू ही टाकी न्हू आमची परत परत भरता. सो गायज कळ्ळें न्हू तुमकां प्रॉब्लम कितें जाला तें. हेजो न्हू हांव सारको होममेड सोल्युशन घेवन येयल्लेलें आसा. आनी तो सोल्युशन करपाक लागून अवी गेला सामान हाडपाक. आतां बेगिना 2 मिनटान येतलो सामान घेवन आनी तुमकां हांव मागीर तेजी रेसिपी दाखयता कशें करूंक जाय तें घातलें न्हू काय जी बी कितें माती आहा पळयात ती सगळी सुट्टली आनी आसली तशी न्हू आमची जिरवण परत सारकी जातली. आनी जे बी उदीक वयता पळयात ते सगळे जिरतले. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेज्या बद्दल? अवी आयज आमी आमच्या यूट्यूब फॅमिली कडे युनिक रेसिपी शेअर करपाची आसा. आनी सो गाइस हे पळय हे आमचे सामान येल्लेले आसा. और क्या लेके आया है रे बुट्टा? यांचे मोके चालूच आसा या दिसांनी दोघांचे. आणि तू कितें करताले गो मनीषा? पळयात काल हांवें तुमकां ब्लॉगान सांगलेलें पळय सनफ्लावर करपाक मनशाक सांगला म्हणून. सो हे पळय हे आता सारको तो पोषण असो दसतलो. वयस खरेंच बरें दिसतलें ते आवाज. आणि पान पळय अवी पान 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 कसले हा हेका पानूय हा. होय पळय वयस पळयात काय बरें आहा ते. अशें पान येतले तेका कास्तात 2 सायड टेपीन बसोवपाचें मगो मनीषा. हय चड बरें केला मनीषा ना. ह्या फावटी मातशें डेकोरेशन अलग आसा. आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी कामां केल्या डेकोरेशनाक. बरें आहा व्हेरी गुड. मस्त दिख रहा है ऊपर. हे लायक जालें म्हाका व्हडलें. इसका देखो मुकुट बरं दिसता. कास्तात दिसता नवी. टेढ़ा हो गया है ज्यादा खींचा है. गाइस ही रेसिपी करपाक लागून हांवें हांगासर घेतलेलो आसा एक ही व्हडली हांडी भरून उदीक आनी साकर गोड आनी ही घेतलेली आसा दही. सो गाइस आता एका कितें करतले सांग. हेतूर साकर हांव बरी मिक्स करतले आनी गोड आनी हे बरें शिजत दवरतले. सो गाइस पळय हांवें आतां घेतलेली आसा हांगासर 1/2 किलो शुगर. ही हांव आतां हेतूर घालून बरें शिजयतले. ही फूल साकर घेवपाक जाय. फकाणां मात मारूं नाका. म्हाजी फकाणां मात मारूं नाका. ही तुमच्या फायद्याची. ही हांव रेसिपी शेअर करता पळयात ती तुमचे हजारांनी रुपया वाचों शकता. आनी ही रेसिपी न्हू म्हाजी मम्मी करताली. आनी हेतूर हांव घालता हे 1/2 किलो गोड हाडलेले आहा ते. एका न्हू आनी एका न्हू आतां बरें शिजोवपाक जाय. चलो रे गॅस पे रखने के लिए जाते हैं. चलो हे पळय हांवें हांगासर फूल गोड उदकान घातलेले आसा आनी उदीक न्हू हांवें बरें शिजत दवरला. हे गोड न्हू सारकें मेल्ट जावपाक जाय. गायज 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 तुमकां तर खबरूच आसा न्हू की जेन्ना सेप्टीक भरता आनी ती खाली करतलय जाल्यार कितले पयशे लागता. ते खूब पयशे लागता. आनी काल आमी सेप्टीक टँकर हाडलेलो आसा आनी तितूर न्हू फूल टाकी खाली केल्लेली आसा. पूण सद्या न्हू जाला कितें सांग भितर माती जमा जाल्लेली आसा आनी तेका मणीस हाडचे पडटले. आनी ते मणीस हाडटा म्हणसर दर 25-30 हजार खर्च लागता. जेन्ना म्हाजी मम्मी आसली पळय तेन्ना न्हू ती हेच रेसिपी करून टॉयलेटीच्या टाकयेन घालताली आनी ते सगळे जिरताले. कळ्ळें न्हू तुमकां. आमची जिरवणूच
खराब जाल्लेली आसा आनी ही गजाल हांवें अवीक सांगली जाल्यार अवी म्हणटा कितें नॉनसन्स सांगताय का म्हणून. तुमकां बी ही गजाल खबर आसा जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात. नाजाल्यार अवी म्हणटा पचकेपणाक हांव कितें कितें करीत आसता म्हणून, पण हांव पचकेपणां कांय करिना. ही म्हाजी रेसिपी न्हू मम्मी करताली आनी तेन्ना न्हू 10 वर्सां न्हू आमची टँकर भरताली 10 वर्सांनी आनी आतां 6 म्हयन्यांनी फक्त फूल जाता. इतले 6 म्हयन्यांनी कित्याक की ही रेसिपी आमी ट्रायच करूंक नासली. सो आयज कितें करता सांग, ही रेसिपी कशी करून टँकान घालता आनी मागीर फुडें जालें आनी फक्त 2 मिनटां मागीर जातली ही रेडी. आनी मागीर आमी आमच्या सेप्टीक टँकाक पियतले साकर आनी गोडाचें उदीक. कुछ मीठा हो जाय. सो गायज हे पळय आमचे हे साकरीचे आनी गोडाचें उदीक जाल्लेलें आसा आनी हे थंड केन्ना जातले पळयात तेन्ना हांव हेतूर ऍड करतले दही. गरम उदकान दही ऍड करूं नाका, तुमकां पयलींच सांगता. हे थंड जातकू हेतूर दही ऍड करा. हे पळय हे आतां उदीक न्हू आमचें मातशें थंड जाल्लेलें आसा, हेतूर हांव घालता दही. हे पळय रिएक्शन काय जाता पयल्यार फेस येता. आता एका न्हू आनी 3-4 वरां अशें दवरूंक जाय. सो गायज हे पळय हेतूर दाखय रे, हे आमचे गोडाचे साखरीचे धंयचे पाणी मिक्स जाल्लेले आसा. आता हेतूर घालता. पळय सायडीन घे पहा न्हू. खूप मत्सड. अरे बाबा माझ्या गया अंदर. आता मस्त बॅक्टेरिया सगळे खातले. तो गायस आम्ही पळय सकयल्यान गोटेर हाडल्या, हे सकयल पडलेले ते आणि अवी पळय डेकोरेशन करता गोटेरांचे. सो गायज हे पळय आम्ही आता वयर ही फुलां आणि पानां लायतात आणि गोटेर जे आम्ही सकयलसून हाडलेले आणि तेका लायले 2 फुलां. सो गायज हे पळय आम्ही हांगासर डेकोरेशन करतात आणि आमकां डेकोरेशनाक कोण हेल्प करपाक येयला ते बिल्ली मौसी. कसले वयता पळयात पळयात. हे तुम्ही पळोवंक शकता, हे सारखे रिअलिस्टीक दिसता पळोवपाक पळयला. आनी हेतून न्हू सोप आनीक वाडटा, रिअलिस्टीक दिसता. आनी आमचें कितें न्हायांचें घर न्हू आनीक बरें दिसता. हेच्यानी कितें करूंक मेळटा तितलें करतलो. तोंडाक कितें गो गैराव लायला मगो सगळं वयर चडोन. तुका हेल्प करूंक जाय आमची, तुका सगळें करूंक जाय. हां सो गायज तुमकां तर खबरूच आसतलें आमी आतां फायनली घरा कडेन पावलेले आसा. आनी अवी मातसो बसला, अवीचे फाटेन दुखता कित्याक की अवीन कंटिन्युअसली काम केल्लेलें आसा आनी चवथीक फाल्यांचो आनी परवाचोच दीस उरलेलो आसा. त्या खातीर आमकां फाल्यां परत बेगीन उठोवंक जाय. आनी परवाच्यान तर तुमकां तर खबरूच आसतलें चवथ आसा. सो आमगेर 5 दीस गणपती आसतलो. हां गायज सो आतां तुमचो क्वेश्चन असो आसतलो की ह्या आमी कितें केलां पळय साकरीचे गोडाचें उदीक ते टाकयेन घातलें काय जातलें कितें. सो तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना न्हू हे सेप्टीक टँकर येता आनी ते पंप करता पळयात तेन्ना न्हू फक्त उदीकूच ओडोन उरता आनी जिरवणीन जी माती आसता पळयात ती न्हू ते पंपान ओडाना. तांकां कितें करचें पडटा सांग, पयलीं मनायाक हाडचें पडटा आनी सगळी न्हू ती टाकी उसपाची पडटा. आतां हे जे आमी लिक्वीड केला पळयात ते समज ते टाकयेन घालीत जाल्यार जी माती आसता पळयात ती न्हू तेतून बॅक्टेरिया आसता ती खाता. म्हणजे दही, गोड आनी शुगर आमी हे तिनूय घालून जे मिक्स केल्लेले आसा पळयात उदीक ते समज आमी सेप्टीक टाकयेन घालीत जाल्यार न्हू एक बॅक्टेरिया तयार जाता
आणि ती बॅक्टेरिया कितें करता सांग, जी बी माती आसा काळी जाल्लेली भितर ती न्हू सगळी खान उडयता आणि जेन्ना ती खातली तेन्ना न्हू मातयेक म्हणजे स्पेस करतली की सगळ्या उदीक भितर वचपाक म्हणजे जिरपाक. कळ्ळें न्हू तुमकां. आतां जिरवणूच सारकें ना जाल्यार ऑब्वियसली न्हू टाकी परत परत भरात रावतली. आनी गायज तुमकां एक सांगता, जेन्ना हें लिक्वीड करता पळयात तेन्ना न्हू तुमी 2 दीस दवरूं शकतात जाल्यार दवरात फर्मेंट जावपाक. हांवें कितें केलें सांग, म्हाका फटाफट न्हू ती टाकयेचें ढाकण बंद करपाक जाय आसलें, त्या खातीर न्हू हांवें 7 वरां दवरलेलें. तुमकां जाता जाल्यार 2 वरां दवरात आनी म्हयन्यान खंय तें एकदां घालप टाकयेन. ओके. मागीर कितें आसा पळय माती ती सगळी गायब जातली, कित्याक की ते किडे जे भितर जातले पळयात ते सगळी माती खान उडयतले. आनी इतलेंच सांगून हांव हो व्लॉग आयज काबार करता आनी म्हाजो हात दुखलो आवय गे. आनी तुमकां हांव मेळटा फाल्यांच्या व्हिडियोन. बाय बाय.